नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयश गावणकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नाका ते कायदे रद्द करूंक पावलां. ईज ऑफ बिझनेसाच्या बऱ्याक उद्देगीक धोरण पास. स्टाफ सिलेक्शन अध्यादेशाचे विधेयक. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण निश्चित करताना राज्य वेंचणूक आयोगान स्वताची तकली वापरूंक जाय. हायकोर्टाची पडली बडी. ओबीसी रिझर्वेशना आड 6 याचिकांचेर बरोबर सुनावणी. 186 पंचायतीचे वेंचणुके खातीर तिसऱ्या दिसा अर्ज भरूंक मोठो प्रतिसाद. 203 जाणांनी अर्ज भरले. 3 दिसांत 283 जाणांची उमेदवारी. सोमार मेरेन प्रास. सीझेडएमपी चुको दक्षिणेच्या आमदारांक हुस्को. सरकार पोर्ट लिमिटाच्या फावराद न. एनसीएससीएमान चुको केल्यात. प्लॅन फायनल जावना. काब्रालाची जाप. लायटीच्या खात्यात कंत्राटी लायन हेल्पर मिटर रिडरांक रेग्युलर करपाची पॉलिसी ना. खात्याचे वॅकन्सीचेर सगळ्यांक अर्ज करूंक मेकळी. प्रक्रिया पाळूनच नोकर भरती. वीज मंत्र्यान दिली जाप. 70 काजरे दाट धबधब्यार बुडिल्ले दुसऱ्याची बॉडी मेळ्ळी. सोमारा धबधब्यार वास्कोचे 2 बुडिल्ले. एकल्याची बॉडी त्याच दिसा मेळिल्ली. 2 दीस चल्ले सर्च ऑपरेशन. वाडटे डेंग्यू केशींचेर आमदारांक हुस्को. साश्टींत मडगांव कुडतरे फातोड्ड्या वाठाराचो इशू. फॉगिंग जाय तशें जायना. पालिका कडेन ना यंत्रणा. आरोग्य खात्या कडेन ना मनीसबळ. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याच्यो सगल्यो ग्राउंड आनी हेर खेळां प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो तश्यो हाडटले. खेळा खात्याच्या मेंटेनन्सा सकयल प्रक्रिया सुरू. खेळा मंत्र्याची जाप. रंगीता एंटरप्राइजेसाच्या 9.5 कोटीच्या स्कॅमात इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलान 3 स्टाफाक उखल्ले. 8 दीस पोलीस रिमांड. प्रोमोटराच्या अटकेक आदार करूनय खंय 3गांकय अटक. गरज ना ते कायदे काडून वडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरें म्हणून मुख्यमंत्री कॅबिनेटाचे बसके उपरांत उलयलो. गोंय उद्देगीक धोरणाक मंत्रिमंडळाचो वावटो. गोवा टीसीपी एक्ट 1974 दुरुस्ती. पीडीए भशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठारांक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचें थारलां. पीडीए भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियाचें डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान कायद्या सकयल हाडपाचे आसात. पीडीए भशेनूच रिजनल प्लानांत येवपी वाठाराक लोकल प्लानिंग एरिया करपाचे कॅबिनेट बसकेंत थारला. पीडीए भायर ह्या लोकल प्लानिंग एरियांचे डेव्हलपमेंट करपाक झोनिंग प्लान म्हणून कायद्या भितर हाडपाचें आसा. चालू आशिल्ल्या विधानसभेत ह्यो गजाली टीसीपी कायद्या भितर घालपाचें कॅबिनेटान थारायलां. टीसीपी भितर कन्सल्टंट घेवपा खातीर कायद्या भितर दुरुस्ती करपाचे. तशेंच सब कमिटी भितर क्रेडायक आस्पावन घेवंक कायद्यांत दुरुस्ती करपाचें थारला. पीडीए भायर प्रादेशीक आराखड्यांत येवपी नगरपालिका वा पंचायतीचो वाठार जो शारा भशेन वाडपाक लागला तांचे सारके प्लानिंग करपाक नवीन यंत्रणा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे हाडपाचो आसा. पत्रकारां खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो हाडपाचें कॅबिनेटान थारायला. पत्रकारांच्या सुरक्षे खातीर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कायदो. पत्रकारांचेर हिंसक हल्लो अजामीनपात्र गुन्यांव थारतलो. पत्रकारांचेर हल्लो करतल्यांक वॉरंट नासतना अटक करप शक्य. पत्रकाराची केस पुलीस निरीक्षक वा ताचे वेलो अधिकारीच हाताळटलो. पत्रकार वा मिडिया हावजार कोणे हल्लो केलो वा हल्लो करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका 3 वर्सां कादय वा 50,000 रुपया फायन वा दोनूय अशी ख्यास्त. पत्रकार मिडिया हावजाचे जाल्ले लुकसाण गुन्यांवकाराकूच भरचे पडटले. फेक केस केल्यार पत्रकाराकूय कायद्या प्रमाण ख्यास्त जातली. सांग्यार ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाडपाचो निर्णय कॅबिनेटान घेतला. तशेंच स्टेट रिसर्च फाउंडेशन बील कॅबिनेटान पास केला. कॅबिनेटान चडशा कायद्यांत आशिल्ल्यो कायद्याच्यो ख्यास्त काडून फायनी भितर वाड करपी कायद्यांतल्यो दुरुस्ती पास केल्या. 2 कायद्यांनी फायन आनी ख्यास्त वाडोवपाची दुरुस्ती कॅबिनेटान पास केल्या.
गरज ना ते कायदे काडून उडोवंक सरकारान सुरवात केल्या. ईज ऑफ बिझनेसाक बरे पडटले. मुख्यमंत्री कॅबिनेट बसके उपरांत उलयलो. Scheme for the providing free laptop to the meritorious students belonging to the scheduled tribes and scheduled caste community under the tribal subplan and scheduled caste subplan. Goa Staff Selection Commission Amendment Bill Ordinance Ashalat of Bill draft of the Goa Industrial Growth and Investment Promotion Policy, the Industrial Policy 2022 काल मिनिस्टरान अनाउन्स केली. आम्ही इंट्रोड्यूस केली, कॅबिनेटान पास केली. इट इज अन अमेंडमेंट इंटू द गोवा रेग्युलेशन्स ऑफ द लँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2008 डिक्रिमिनलायझेशन. इट इज अन अमेंडमेंट टू द गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट 1974 डिक्रिमिनलायझेशन. गोवा द सिटी ऑफ पेंजीम कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस करतले. It is pajak pattala for the ease of doing the business. The government had taken the step in line with the government of India. Different ज्या लॉसची गरज नाशिल्ली अशे कितलेशेच लॉस काडून उडोवपाक तयारी सुरवात केल्या. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण थारायतना राज्य वेंचणूक आयोगान स्वताची तकली वापरूंक जाय. हायकोर्टाची बडी पडली. ओबीसी रिझर्वेशनाक समिती नेमून तातूंत सरकारी कर्मचारी नेमले. तांचे सुचोवणे प्रमाण आरक्षण जालां म्हूण हायकोर्टांत आयिल्ल्या 6 याचिकांचेर एकठांय सुनावणी. समितीच्या मिनिट्सांचे डॉक्युमेंट कोर्टान आयोगा कडेन मागल्यात. फाल्यां सुनावणी चालू. ओबीसी रिझर्वेशना आड हायकोर्टात आयिल्ल्या 6 याचिकांचेर बुधवारा एकठांय सुनावणी जाली. ओबीसी आरक्षण करतना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण ट्रिपल टेस्टीच्या आधाराचेर मूल्यांकन करतना सरकारी यंत्रणेचो वापर जाला म्हूण याचिकादारांचो आरोप. राज्य ओबीसी आयोगाकडच्यान डाटा मेळ्ळ्या उपरांत ओबीसी आरक्षणा खातीर नेमिल्ले समितीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव आसा म्हूण दिसून आयला. तेन्ना ओबीसी आरक्षण सारकें ना म्हूण तांणी हायकोर्टाच्या नदरेक हाडून दिले. ताचेर हायकोर्टान वेंचणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आसता आनी तांणी आपली तकली वापरप आसता म्हूण बडी मारली. मात हे केशींत पळयल्यार तशें कांय दिसना. तरी वेंचणूक आयोगान समितीन बरयल्ल्या मिनिट्साचे डॉक्युमेंट कोर्टा मुखार दवरचे म्हूण हायकोर्टान राज्य वेंचणूक आयोगाक सांगला. ब्रेस्ताराय सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. 186 पंचायतीचे वेंचणुकेक तिसऱ्या दिसा अर्ज भरतल्या उमेदवारांचो मोठो प्रतिसाद. 203 जाणांनी अर्ज भरले. पयल्या दिसा 10 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 70 जाणांनी भरिल्ले. आतां मेरेन 283 जाणांनी अर्ज घाल्यात. सोमार मेरेन अर्जांक प्राज आसा. साश्टींत 64, बार्देसांत 29, तिसवाडींत 18, मुरगांवां 16, पेडण्यां 16 जाणांनी अर्ज भरल्यात. वेंचणूक 10 ऑगस्टाक. CZMPन चुको NCSCM संस्थेच्यो चुको पर्यावरण मंत्री काब्रालाकय मान्य. विरोधी आमदारांचो संस्थेचेर फोग. सँड ड्युनाचेर विजयाक हुस्को. नुस्तेकारांच्यो खोपी पारंपारीक बांदकामांची नोंदूच ना. काब्राल म्हणटा प्लान फायनल जाल्लो ना. फायनल जाल्या उपरांतच एजन्सीक पेमेंट. पोर्ट लिमिटाचो अभ्यास करूनच खंय सागर मालाचेर निर्णय जातलो. Don't say then we have no option because we have this Sagarmala report which the government has accepted. Alex Sequeira, my colleague, is a senior colleague. He happened to be, unfortunately or fortunately for him, in 2011 or prior to that, 1996. This all is mess is because in 1996, whoever was then, did not make a proper reports. Because if those reports were made properly, we would have gone, would have been sailed smoothly. Unfortunately, my colleague, senior colleague, he was there at 2011, did not initiate anything, Speaker Sir. The port limit should not be shown, Speaker Sir. That is one question, and we are still in favor of not showing, and we got it notified in such a way that we are not going to get the port limits. SCM has done the identification based on aerial photos. Our request to him is that you revisit the plan. अशें जर साश्टीन एक डिस्क्रिपन्सी डबल जाता, म्हळ्यार 2 लाख आनी 4 लाख. डिस्क्रिपन्सी इज डबल. म्हळ्यार साश्टीकारांनी कितें करपाचें? एअरपोर्ट वता मोपा, बीच बेल्ट आहा तो कंप्लीट सँड ड्यून करप कितें? आनी नॉर्थ गोवान सँड ड्यूनूच ना. नुस्तेकार फाल्यां वता तो खोप घालता ती इल्लिगल जाता. जो बीच बेल्ट लायता तें इल्लिगल जाता सँड ड्यूनाचे प्रमाणे. What NCSM is that we have already in our, when we have said, government has taken a stand, that when you have said, send it to you, you have to, even if it is notified, because it is being monitored by different courts,
We have to have the opportunity to revisit as what he has said. We have written to them, and that is what we are going to do, Speaker sir. व्हडले हॉटेलां नोटिफाय जाल्ली आसा म्हटल्यार हॉटेलांनी जे कन्स्ट्रक्शन केलां तें दिसता तें पण आमचे जितले बारीक बारीक कितें खोपट्यो आसा मिन्स ते जा म्हणटा हें दिसत ना तशेंच जेन्ना खाजनान आमी वयता तेन्ना खाजनानूय सेम जाल्लें आसा खाजनूय नोटिफाय जाल्लें ना. We should understand that if there are so many errors, so much of opposition for not so appropriate job done, not done in the state over here, then don't you think that we should cancel NCSEM, this entire contract? Payments have not been released, and when only after finalization of the plan, the other payments will be released, Speaker sir. It is not that we had asked for NCSM. We had asked local NIO which was here. I remember I made in my report also. We asked them, we placed the work order with them. They quoted us something and we placed the work order, but unfortunately they were not going forward, Speaker sir. That is why we had to cancel. It is not that we had to go. लायटीच्या खात्यांत 341 लायन हेल्पर आनी 119 मीटर रिडर्स कंत्रादार आसात. मात तांकां रेग्युलर करपाची पॉलिसी ना. वीज मंत्री सुदिनाची आदलो वीज मंत्री आलेशाच्या लक्षवेधीक जाप. तांकां खंय खात्याचे वॅकन्सीचे जायरातीचेर अर्ज करूंक सांगल्यात. तांकां लेखी परीक्षा आनी खांब्यार चडपाची टेस्ट आसता. नोकर भरती प्रक्रिया पाळूनच खंय भरती जातली. कॉलिंग अटेन्शन 2 दिसां पयलीं आमदार अलेक्स सिक्वेरान मांडला ताचें आन्सर हांव प्लेस करता. प्रेझेंटली डिपार्टमेंट इज हॅव्हिंग 341 कॉन्ट्रॅक्ट लायन हेल्पर्स and 119 contract meter readers. The government does not have any such policy so as to regularize the services of contract employees. Therefore, the contract workers have been asked to apply for the post upon advertisement for the same. The selection is being done on merit by following the prescribed procedure. In case of these contract staff who apply for the direct recruitment post, the department implements the circular issued by personnel department, wherein age relaxation for a maximum period of 5 years is being given to the contract workers, subject to the conditions stipulated therein. The appointment of such contract employees is done by following proper recruitment procedure, such as advertisement, interviews, etc. The Cabinet has resolved to relax age limit of contract employees working in various government departments to the extent of their total contractual service, subject to a maximum of 5 years, to enable them to apply for the post of advertised for direct recruitment, subject to the condition that their initial contractual appointment is done through a process of advertisement adhering to condition of the recruitment rules, etc. सगळे जे पोस्ट आसा पळय न्ही म्हणजे सी कॅटेगरींतले पोस्ट सुद्दां अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन SSC इज कंपल्सरी केल्या. त्या खातीर फक्त आमी एकूच हे पोल क्लायंबिंग पोस्ट जे आसा लायनमॅन हेल्पर ताका रिलॅक्सेशन स्पेशल रिलॅक्सेशन घेतला. SSC रिलॅक्सेशन घेतला, बट ताका रिटर्न टेस्ट जी आहा पळय न्ही ताका सिंपल एक रिटर्न टेस्ट तेंच्यांनी दवरल्या. बट तांची स्कील टेस्ट जी आहा पळय न्ही स्कील टेस्ट इज क्लायंबिंग ऑन पोल. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. डेंग्यूचे केशींचेर विधानसभेत हुस्को. साश्टींत मडगांव कोडतरे फातोड्ड्या वाठाराचो इशू. फॉगिंग जाय तशें जायना. पालिका पंचायती कडेन यंत्रणा ना. आरोग्य खात्या कडेन मनीस ना. पालिकांनी खात्याक खंय कामगार दिवचे. आरोग्य आनी शार नियोजन मंत्री विश्वजीत म्हणटा आमदारांक घेवन वेवस्था घालची पडटली. साळकार म्हणटा फॉगिंगान जावपाचें ना. आज सद्याक कितें जालां सद्याक केसीस आर इन्क्रिजींग. सो आय वूड लायक टू नो कितें जाता वॉट डे डू स्पीकर सर. केस जाली काय ना सगळे आपयता लोक आपयता म्हणटा थिंगा फॉगींग कर म्हूण. बट ते फॉगींग बरें इफेक्टीव जायना. सो इफेक्टीव जायना म्हूण परतून लोक हें करता दे कॉलर्स बॅक एगेन कितें केलां तेणें कांय केलें ना बेश्टे येयले आनी गेले म्हूण. आमचे फाटले 3-4 दीस काणकोणाक मोठे प्रमाणात डेंग्यूचे केसीस वाडपाक लागले सर. त्यामुळे तुमी हांगा साकून तुमचे डायरेक्टर बाकी मॉनिटरींग डायरेक्शन दिवपाची आवश्यकता आसा. All his questions are around that. So, Honorable Chief Minister, myself, all of us will sit together and see that his hospital is taken forward. I think. पण म्युनिसिपालिटी कडेन ते वन वेरविताल ना.
आनी सेकंड लोकांची फेथ ना म्युन्सिपालिटी जे फॉगिंग करतले तातूंत हें म्हटलें इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज. सो बेसिकली जळार मरपाक जाय. आतां तातूंत एक्सपर्टायज कोणा कडेन आहा, हेल्था कडेन आहा. You take some 10 workers minimum, give it to your health department only, and ask them to go on a larger scale. That will solve the problem. Speaker sir, I will whatever has been suggested will be implemented. I will talk to DMA immediately after the question hour and we'll take it forward. Do you permit your health centers to employ for 2 months, 3 months, directly on contract or whatever, daily wages, people to fog the rural areas? Apart from fogging, I believe that when a person has dengue or has been administered, you have to monitor the platelets. And basically, a papaya extract medicine is administered and temperature check karte. Ana, when the platelet count, because when we do normal CBC, a complete blood count, anything below 1.5 lakh or 1 lakh, that is when the doctors hit the panic button. Ana, there is a practice in JMC, I believe, that they go up to 40,000, 50,000 of the platelet count. That sometimes leads to bleeding. What you have mentioned is a very valid issue. I had a couple of patients and all where the platelet count drops during dengue. And as a result of which that has to be properly monitored. So this, I will assure you that I will keep a proper check. Fogging is not the solution म्हाका दिसता. आनी हाज्या खातीर आमी सोर्स पळय आसा तोच पयलो कट करपा जाय. म्हाका याद जाता की जेन्ना हांवूय कावन्सिलर आशिल्लो आमी घरांनी वचून तो सोर्स बंद करताले. But I think the best solution is the main problems what we have seen now in the villages is जे poultries आसा आणि जे piggeries आहा. हे piggeries आणि poultries they are somehow the main cause of dengue that is coming out in the villages. We have seen few complaints. सत्तरीत काजरेदाट धबधब्यार बुडिल्ले दुसऱ्याची बॉडी सकाळी मेळ्ळी. सोमारा धबधब्यार गेल्ले कडेन वास्कोचे 2 जाण बुडिल्ले. शशी सोमनाल म्हणटा त्या 18 वर्साच्या भुरग्याची बॉडी त्याच दिसा राती मेळिल्ली. आज मेळ्ळी ती बॉडी गौरव सिंगाची. 2 दीस सर्च ऑपरेशन चलतालें. आज नेवी परत सर्च ऑपरेशन सुरू करपाक बॉडी उफेतना दिसली. तुमकां खबर आसतली की 2 दीस पयलीं सांकवाळच्यान 8 जाणांचो भुरग्यांचो ग्रूप हांगासर ह्या वॉटरफॉलाचेर न्हांवपाक गेल्ले आनी तेतूंतले 2 जाण बुडलेले. तेतूंतले एकटो जो आसलो तो एकलो तेच दीस मेळ्ळलो, पूण दुसरो जो आसलो गौरव सिंग म्हणून त्याची बॉडी अजून मेरेन मेळोंक नासली. पयर राती लेट जाल्ल्या कारणान सर्च ऑपरेशन स्टॉप करचें पडलें. मागीर काल फूल डे सर्च ऑपरेशन केलें, मेळोंक ना. आनी आयज नेवी डायवर्स कॉल आउट केल्ले आनी आयज नेवी डायवर्स अलॉंग वीथ वायपय पुलीस, फॉरेस्ट, फायर आनी अलॉंग वीथ विलेजर्स जेन्ना सगळे जाण हांगा पावले तेन्ना हांगासर जस्ट डिस्कशन करतले नेवी डायवर्स की कशें कितें बुडपा येते. पयले तितल्यान तेजी बॉडी तकली वयर येयली. तो मातसो उबलेलो दिसलो आनी ताका लागून आतां ताका हांगच्यान उदकाच्यान भायर काडला. नेवी के पास कॉल आया था बॉडी रिकवरी के लिए. हम लोग अपने पूरे डाइविंग इक्विपमेंट के साथ यहाँ पहुँच गए. साइट पे आगे डाइविंग के लिए रेडी हुए. थोड़ी देर में हमने विजुअल सर्च में देखा बॉडी फ्लोट होकर मिल गई हमें. वो निकालने के लिए हमारे लिए आसानी हो गई. लोकल के काफ़ी लोग, पुलिस और सब यहाँ पे मौजूद थे और बॉडी को हमने बाहर निकाल के पुलिस को हँड ओवर कर दिया. हांव एक सांगपाक सोदतां की आमची तोंड आहा ती पयलीं पासून आहा, खूब वर्सांची आहा आनी हांगासर खूब रिस्की आहा. अजून पर्यंत ही घटना घडोवंक नासली, केन्नाच घडोवंक नासली. ही फर्स्ट टायम घडली. हांव सो एक सांगपाक सोदतां की सगल्यांक की हांगासर बंद करपाचें आमच्या गांवचे भुरग्याक. आनी आतां आमकां 3 दीस जाले कंटिन्यू आमी हांगासर गार्ड बी कोणी अशी दवरपाचे आनी जे भायले कोण येता तांकां बंद करपाचें, कोणाकच एंट्री दिवपाची ना हांगासर. कित्याक हांगा आयज मस्ती जाता की सोरो हाडून पियाता की बाटली पिता, फाल्यां सकाळीं कितें रेप जावंक शकता, अशी खूब घटना घडोवंक शकता. बुडून जालो आनी काय जाल्यार कोणाक खबर ना आमकां. तेन्ना हांगा लोक बाकीचे आतां ह्यान जर फुडें केन्ना येवं ना कित्याक आमच्या हातूंत पडटा कोना तेन्ना काय आमचे रिस्क आसा हांगा खूब. हांगा येवपाचेंच ना आनी ती हांगा हेका तेंचें बंद करपाचें. भोव आतां हांगा जे आमची इया वाड्यार हांगा सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे सगळे ग्राउंड आनी खेळां प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो तश्यो DSY सकयल हाडटले. प्रक्रिया सुरू जाल्या. SAGक चलोवंक दिल्यात त्यो खेळा प्रॉपर्टी परत खेळा खात्या कडेन दिवन घोळ निस्तारपाचो यत्न चल्ला. खेळा मंत्री गोविंदाची जाप. वास्कोच्या ग्राउंडाक मेंटेनन्स ना म्हूण संकल्पान प्रस्न काडिल्लो.
the number of ground under sport authority in Murma Goa constituency. Maka answer dila, sir, there are no ground which are under the sport authority of Goa in Murma Goa constituency. हे उत्तर, no ground under sport authority under एकही ground ना Murma Goa constituency. सगळे काही गोष्टी ज्यो एसएजीची ज्यो सगळ्यो ज्या काही प्रॉपर्टी आसा इट नॉट बिलोंग्स टू द एसएजी. एंटायर प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ गोवा इज बिलोंग्स टू द DSYA. हे आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आनी ज्यो काही गोष्टी थोडेशे अमेंडमेंट तातूंत भितर करेक्शन जें आसा कितें करपाचें आसा तें इमिडिएटली आय एम ऑन द वॉर फुटिंगाचेर हें काम चालू आसा आनी त्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तरां तुमकां मेळटली. घडये एखादें प्रश्नाक दिल्लें उत्तर म्हजे सायडीच्यान हांव सारको आसा, ताजे सायडीच्यान आदरणीय आमदारान उत्तर केल्लें आसा तेवूय सारकें आसा. बट दीस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द DSYA आनी द एसएजी. बट खेळ हो एक आसा. वेदर एसएजीच्या ग्राउंडाचेर खेळो जाल्यार तो DSYAच्या ग्राउंडाचेर खेळ हो खेळूच आसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान एसएजीच्यान जो MTS जो आमच्या ग्राउंडाचेर जो डिप्लॉय केल्लो आसा तो शेवट कामगार आसता. प्रश्न करपाक जाय, जो स्पोर्ट्स कोटा आसा, जो आमदारांक जो स्पोर्ट्स कोटा मेळटा तेजेर मातशें हेज्या बद्दल वाड करपाची गरज आसा, कित्याक तो एक्चुअली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोकांक पावना. आनी त्याच प्रमाणे मागता परत एकदां आमचे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हें जाले नंतर वोटन अकाउंट जाले नंतर बाकी गोष्ट आमी इमिडिएटली करता. तुजोच विशय ना, सगळ्यांचो विशय तो आमी करता. रंगीता एंटरप्रायझिसाच्या 9.5 कोटीच्या फ्रॉडांत इकॉनॉमिक ऑफेन्सालान रंगीताच्या 3 स्टाफाक उखल्ले. मडगांव जिल्लो कोर्टान तांकां 28 जुलय मेरेन पुलीस रिमांड दिला. आदोगाद म्हणटा रंगीताचो प्रमोटर गोहिलाक गुजरातांतल्यान उखलूंक तांणी आधार करूनय अटक करप म्हणल्यार खंय चूक. जामिनाक अर्ज केला. 28 जुलया उपरांत आर्ग्युमेंट. अरेस्ट केला अंडर इकॉनॉमिकल सेल crime number 5 and they have got 8 days remand. Thank you very much. We were continuously cooperating with the police. आमी वचून मेळून कंटिन्युअसली तांचे बरोबर आशिल्ले. जयकुमार गोहिल गुजरात आशिल्लो. वी वर द वन टू डिस्क्लोज द प्लेस ऑफ हायड आउट ऑफ मिस्टर गोहिल. वी वर द वन टू गो accompany the police along with the PI, the IO and get Mr. Gohil down to Goa. इतलें सगळें करून आनी कंटिन्यूइंग विथ सो मेनी थिंग्स आमी विक्टीम म्हूण आमी सांगलें. हांव अशें म्हणना आमी विक्टीम काय ना तें आमी ठरोवपी न्ही, इन्वेस्टिगेशना ठरवू. पूण द वर्स्ट थिंग इज डिस्पायट ऑफ सो मच ऑफ फॉलोअप, सो मच ऑफ हेल्प, अल्टिमेटली काल सांजचे आमकां अरेस्ट जाता. दीस इज अ व्हेरी सॅड स्टेट ऑफ अफेर्स. यो मॅटर दीज आर डॉक्युमेंटेड बेस्ड मॅटर्स. दीस इज नॉट समथींग दॅट यू नीड टू टेक समबडी इन कस्टडी एंड गेट समथींग आउट ऑफ इट. दीज आर ऑन पेपर्स. बाबा तुजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, ताजे बँक अकाउंटाक कितले पयशे आयल्यात, किंवा खंय विड्रॉवल कितें जालें. दीज आर ऑल पेपर वर्क्स. नाव द कोर्ट वील टेक इट्स ओन कोर्स. कशें जाता तें पळयतलें. 28 तारखेक रिमांड आसा. आमी बेल एप्लिकेशन मूव केल्यात. ती आमी 28 तारखेकूच चड करून आर्ग्यू करतले, कारण वी डोंट वॉन्ट टू हरी अप थिंग्स की बाबा इन्वेस्टिगेशना टायम मेळना. So we don't want that even though we are cooperating for 2 months or more, but still we will give them some more time till 28th and we'll argue it on 28th and then we'll see the outcome. वर्सा प्रमाण उटंगाराचो केप्याक बरोच मार बसलो. हुवारांतल्यान भायर सरता म्हणसर रस्त्यार फोंडारे वयर सरतात. केप्यान नव्या पालिका बिल्डिंगे मुखार धरून कितलेशाच सुवातींनी रस्ते सामकेच गेल्यात म्हूण लोकांच्यो कागाळी. अपकीर्त जावच्या आदीं खंय सरकारान नजर घालची. आमी तुमी पळयता आसतले केपें न्यू बिल्डींग म्युन्सिपालिटी आयलान तेजे सामकाराक जायते पोर्टफोल आसात. आनी तशेंच आमचें इस्कॉल आहा पोप जॉन, थंय पोर्टफोल जायते आसात. आनी जेन्ना आमचे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक हाडूंक वयतात तेन्ना तांकां खूब त्रास जातात. तांकां खबर आसना पोर्टफोल आसात वो ना म्हणून, कित्याक ते उदकान भरलेले आसतात आनी ते खूब म्हळ्यार खूब त्रास जातात. केन्नाय ते भुरग्यांक घेवन पडटात बी हांवें पळयल्यान जायते फावटी. देखून हांव मागतां कन्सर्न PW डिपार्टमेंट ऑफिसरां लागीं हो इश्यू मातशें जाता तितलो बेगीन सॉल्व करचो. कुडचडे म्युन्सिपालिटी एरिया मोस्टली मार्केट एरिया जो एक 4 कडेन सामके फुटवॉल्सा लागून मेन करून जे 2 व्हिलर्स आसा तांकां खुबशे त्रास जाता. जे सकाळची जे पेरंट्स भुरग्यां पावोवपाक येतात ते मेन रोडार आसलेल्यान पालडी जो केपी रोड आसा थंय कडेन 3 कडेन आसा जो वर्सान वर्स तेच जाग्यार रस्तो फुटता. आनी तशेंच तेजे मुखार जो जे
एक बायकाचो स्टँड आसा ते भाडे मारता थंय एक व्हडलो फोटवॉल जाल्लो आसा तशेंच कुशावती नदी कडेन तेजेर केपेची PWD डिपार्टमेंटान लक्ष घालपाची गरज आसा कित्याक लोक कंप्लेंट दीत आसा हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेच्या विस्तारान ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.